Hello guys, good morning. कशे तुम सगळीं? Welcome back to my channel Priya's Little World. So आज again a new recipe in tiffin series, that is episode 5, that is chocolate pockets. Okay, so burgya सारखे like जातो ते. So let's start. आयचो एक स्लाइस केल्या, एक स्लाइस केल्या आणि साइडी ते कॉर्नर आहे तेचे अशकोन कट करून घेयले. ओके, आता विथ द हेल्प ऑफ द फिंगर हांव अशको प्रेस कोतोले, लायक होल्ड अशको करपा. ओके, लायक तितू ते आम न्यूटेला घालपा जाय न्हू, तेका लागून हांव ते प्रेस कोत्ता. ओके, आनी आतां हिंगा न्यूटेला घायला. तुम कितू जाय ते क्वॉन्टिटी तुमच्यान घालूं जाता, लेस जाय लेस घालूं जाता, चड जाय चड घालपा जाता. ओके, सो आमगे पियर्सना सारकें लायक ते तेका लागून ते घालते काय. ओके, आतां हिंगा स्लरी केल्ली. ओके, मैदाची. सो ती आतां हितू घात एश कोला सायडीक घाता. सो ते आम न्हू फ्लिप कोन्न ते स्टीक करपा जाय, लायक बंद करपा जाय. आम मागीर फ्राय कोत्ता ते भायर सरो नाक न्हू, तेका लागून. सो हिंगा हांव सायडीक लावपा इसरोलें. ओके, सो हांवें लायता. ओके, सो सगळे कॉर्नरां लावपाचें आनी एशको हांवें दाखयलें तेशको प्रेस करून घेवपाचें. ओके, बरें को चिडून ते प्रेस करून घेवपाचें. सो आतां हांव हेचो सेम पोतून कोन्न दाखयता तुमकां कितको केलें तें, मातशें फास्ट फॉवर्डान केलां. ओके, सो सो मगे पॉकेट्स कोण जाले. सो आतां हांवें कायल ऑलरेडी तापोवन दवरली, कित्याक ती फ्राय करपा न्हू. सो ती ऑलरेडी तापोवल्या आनी हेचो एक बटर घायला. ओके, सो बटर घातल्यार उगडास दवराय, फ्लेम मातशी लो करूं, नाल्यार न्हू ते जळटलो बटर. ओके, सो घालता दोना ते स्लो करूं मातशें, आनी तो बरो पयलो मेल्ट जायन आख्खो सारको. ओके, तुम कितू जाय तेशको बटर घालूं जाता. ते म्हाका मातशें एक्स्ट्रा जाय तेका लागून हांवें एक्स्ट्रा घायला. ओके, आनी ते बरें मेल्ट जाता. सो आतां ते जाल मुटरी मागीर आमी ते पॉकेट्स केलो न्हू, चॉकलेट पॉकेट्स ते रेडी केलो. ते एक एक दवरपाचे अशें करून, आनी ते बरें को फ्राय करून घेवपाचें. बरो पयलीं बटर तेंका लायन घेवपा जाय. ओके, दोनी सायडी हांव पयलीं लायन घेता, कित्याक मागीर तो न्हू काड पडटा तेका लागून. सो हांवें आतां एक सायडी लायला. आतां हांवें फ्लिप कोता आनी दुसरे सायडी हांव तो बरो को लायन घेता ते सायडी. ओके, टर्न घेता हांवें. सो कितें जातलें ते पयलें लागोल जाल्यार मागीर बरो जाता न्हू, नाल्यार तो मेल्ट मिन्स तो काड जाता मागीर. तेका लागून हांव म्हळें दोनी सायडी पयलीं फ्लिप कोतलें आनी लायन घेतलें. ओके, सो आतां ते ब्रेक क्रिस्पी ब्रावनिश जावपासून ते ब्रेक फ्राय करून घेवपाचें आतां. ओके, सो हेचो आमगे जालो हय, आनी हेचो टर्न केलें ते एशको जावपा जाय. ओके, सो आतां दुसरे सायड बी आमी एशेको कोराय. तुमकां दिसता बटर हें जालें जाल्यार उण जालें जाल्यार आनी इल्लो जाय जाल्यार आनी पासून घालूं जाता तुमच्यांनी बटर. ओके, सो हांवें इल्लोसो आनी घायला. ओके, तेका लागून आनी ते बरें आतां ब्रावनिश एश जावपा दवरया दुसरे सायडी बी. ते एशको जालें न्हू, ते तेश कोन्न दुसरे सायडी जावपा दवरया ते. आनी हेचे मुगे चॉकलेट पॉकेट्स रेडी आहाय, आनी भुरग्यां सारकें लायक जाता ते, बिकॉज फूल लोडेड विथ न्यूटेला ती. आनी हेचो एक ओपन करून दाखयता तुमकां. ओके, आवय तुले बोर दिसता सारकें ओपन कोत्ता तेन्ना, सारकी म्हाका खावपा रूच येयली सारकी. ओके, तुमच्या तोंडार रूच येयली आसतली न्हू. सो तुमी ट्राय कराय. ओके, आनी भुरग्यांक दियाय, तांकां लायक जाता ती सारकी. आनी आय होप तुमकां मुगे आयची टिफिन सिरीज रेसिपी लायक जाली आसतली. इफ यू लायक इट प्लीज लायक शेअर आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब करपा इसरो नाका, जे कोण आजून सबस्क्रायब केलें ना ते. Okay, till then you'll take care and I will see you all in the next vlog, and bye bye, tata, ani मोग आसूं.